एक आहा वन थिंग इज वेरी क्लियर इन द लास्ट 2.5 years हांव परत सीएमा बरें या कोण मिनिस्टरा बरें दिसती पडटा बिकॉज आय एम पासिंग माय फायल्स मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 विलेजी जावं ती सुराले कोलवा बाणाले वार्का ओर्लीम कार्मोनान कावलसीम सगळे जी काम आहाय वेरियस डिपार्टमेंटान ती पास करता जाल्यार हांव सीएमा बरें येता ना म्हूण मुगे फुटबॉल टीम ना म्हूण हांवें शेत पुरयन कांय धंदो कॉमेर्स केलो ना म्हूण एक हॉटेल रेस्टॉरंट बांदिल्लो ना म्हूण हांवें दोंगर कातोलो ना म्हूण हांवें खजान पुरयलो ना सो मुगे कांय पर्सनल ना सो कित्याक दिसती पडपा ना आय एम गेटिंग माय जॉब डन एज अ ऑपोजिशन आय वील ऑलवेज मेक शुअर दॅट द रुलींग इज ऑन द फूट द BJP गव्हर्मेंट हू इज हियर टुडे आय एम देयर टू पॉइंट आउट वॉट मिस्टेक्स दे आर डुईंग एंड दॅट इज कॉल्ड आय थिंक दॅट इज माय रोल टुडे म्हाका इलेक्ट करून कितें हाडला सो इन ऑर्डर टू पास द फायल्स लोकांगे जर तर कामां आतां काबार जाता थिंगा मनसून सो मनसून काबार जालें म्हणटकीर आतां कितलेशे फायली आहाय रस्त्याच्यो रस्ते सगळे काबार जाले सो ते फायल जर प्रोसेसां आहाय त्यो फॉलोअप करना येवन तर कितकोन हें करतले सो आय थिंक द होल थिंग इज टू फॉलो अप द फायल्स एंड यू वील ऑब्वियसली सी मी टू फॉलो अप द फायल्स पर्सनल कांयच ना मुगेलें 101% इट इज माय ड्युटी टू क्रिटिसाइज एंड पॉइंट आउट ऑल द स्कॅम्स दॅट दीस गव्हर्मेंट इज डुईंग एंड इफ आय डू नॉट क्रिटिसाइज हाव वील पीपल गेट जस्टीस क्रिटिसाइज करूनू सरकारा रॉंग फुटाचेर आहा तें काम धरूनच गव्हर्नन्स सारकें स्ट्रीमलायन करूं जातली एंड डेव्हलपमेंट येस देर इज नो सेल्फ डेव्हलपमेंट हियर देर इज नो फुटबॉल ग्राउंड देर इज नो फुटबॉल टीम देर इज नो शेता रेस्टॉरंट देर इज नो खजान पुरयलो देर इज नो दोंगर कटिंग नथिंग ऑफ एनसीज इट इज प्युअरली पीपल्स वर्क सो यू एप्रिशिएट की तू क्रिटिसाइज करून तुझे कामही करून घेता क्रिटिसाइज एज वेल एज गेटिंग माय वर्क एंड दॅट इज द रोल ऑफ अ MLA नो दॅट इज माय जॉब आय हॅव टू गेट माय जॉब इज डन एंड हू विल डू द जॉब्स I have been given a role to ensure that the jobs are done. आता नोव्हेंबर जाता थिंगा सगळे रस्ते पेडे जाल्ल्या तुमी चयला जे रस्ते जावं ना आमगेले जे वी टू फॉलो अप बिकॉज आतां फॉलो अप केले जाल्यार इन जानेवारी जेन्ना असेंब्ली बजेट मेळटले वी विल एबल टू गेट आवर रोड्स डन सो दीज आर द थिंग्स दॅट वी फॉलो द इश्यू इज अबाउट NDZ एरिया वन थिंग आज हे क्वेश्चन विचार म्हणून हांव क्लॅरिटी दिवपा सोदिता आम गोंयकारांक आमगेले विलेजींनी वी यूज टू ऑलवेज अलाव गोंयकार भुरगीं काम करता केन्नाय वयर सकयल कितें वी यूज टू अलाव करून दी म्हणून पूण आज असली परिस्थिती जाल्ली आहा की पीपल आर सेलिंग देअर लँड जमीन विकता जमीन विकता तें कोणाच्यान हाडोवपा जाता ना पूण लोकल जी पंचायत बॉडी आसता वॉट दे कॅन डू इज ओनली स्टॉप इल्लिगल डेव्हलपमेंट वॉट वी आर ओनली सेईंग इज इल्लिगल डेव्हलपमेंट जावपा दिवची न्ही सो जरी तरी कोण प्रॉपर्टी शेत घेता तो घेता तेन्ना तें खबर आसता न्हू तें शेत म्हणून आतां तें शेत तूं पुरोवपा सोदता देन वी हॅव टू स्टॉप इवन इफ TCP गिव्स अप्रुवल इट इज अ लोकल पंचायत हू हॅज टू स्टॉप एंड नॉट गिव देअर अप्रुवल पूण आतां कितें जाता म्हणटा की वयरसून आयलें न्हू परमिशन TCPलें आमी कितें करपाक शकता नाजाल्यार BDO दितलो BDO कितकोन दितलो तुवें जरी तरी रिजनींग घायलें टेक्निकल पॉयंट्स घातले आनी ऑब्जेक्ट केले आनी बंद दिली यू डू नॉट गिव युअर से यू डू नॉट गिव युअर NOC देन लेट द मॅटर सो आज व्हेरी क्लियर लोकांक एक क्लॅरिटी BDOच्यान दिवपा जायना प्रत्येक पंचायतीन आपल्यागे डिसिजन घेवपा जाय एंड यू डू नॉट गिव फॉर इल्लिगल डेव्हलपमेंट आय एम टॉकिंग अबाउट इल्लिगल डेव्हलपमेंट सो आज इल्लिगल डेव्हलपमेंट जे कोण भाट विकता तेक स्टॉप करपा जायना बट एज अ पंचायत एज अ बॉडी यू ऑल कॅन ऑलवेज स्टॉप इल्लिगल डेव्हलपमेंट एंड दॅट इज वॉट वी आर सेइंग वाय शुड वी अलाउ नाजाल्यार गोंय काबार जातलें इट इज नॉट अबाउट वाग और समथिंग इट इज अबाउट स्टॉपिंग इल्लिगल डेव्हलपमेंट आज वेन्सी गेले कांयच इल्लिगल ना सो एवरीबडी कॅन टॉक एवरीथींग बट आय एम वॉकिंग द टॉक हांवें कांयच मुगे कांय डेव्हलपमेंट इल्लिगल ना सो वेन इल्लिगल डेव्हलपमेंट कम्स स्पेशली वेन समबडी इज बायींग अ प्रॉपर्टी कमिंग फ्रॉम अनदर स्टेट टू इन्वेस्ट इन आवर विलेज तूं आमगे गांवां येता तूं आमगे काज कादोता आमगे NDZा तूं रस्तो बांदता वाय शूड वी कीप क्वायट फॉर वॉट आय थिंक हो कायदो सगळ्यांकूच सारको आसपाचो आनी हे कन्फ्युजन क्लियर जावपा जाय की पावर इज नॉट विथ द BDO पावर इज नॉट विथ द TCP पावर इज विथ द लोकल पंचायत एंड यू शूड स्टॉप इल्लिगल डेव्हलपमेंट यू शूड स्टॉप येस गोंयकार जेन्ना आमी थोडे वयर सकयल कितें करता that time we have always allowed to manage the things and to allow so that we are allowing anyway but when somebody else is coming and buying land जाण जावन तूं शेत घेता जाण जावन तूं NDZ एरिया प्रॉपर्टी घेता आनी तितून तूं रॉबॉल घालता तितून तूं हातोर घालता सो इल्लिगल डेव्हलपमेंट इज टू बी स्टॉप इट इज नॉट अबाउट हॅव्हिंग आर्ग्युमेंट्स और डिस्कशन विथ एवरी वन बट द होल थिंग इज वाय शूड बी अलाव इल्लिगल डेव्हलपमेंट आनी जरी तरी हें केलें जाल्यार आमगे एनवायरमेंट जें आसा तें पाड जातलें
आनी एनवायरमेंट पाड जाता फायनली गांव पाड जाता. सो दीस इज ऑल अ चेन रिएक्शन. आमी आमदार जावं मेंबर्स जावं इलेक्टेड दे फॉर 5 years. 5 yearsan आमी डिस्ट्रक्शन करून रॉंग करून जरी तरी आमी पाड घातले. आय थिंक फुडली पिळगी जी आहा द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू सफर. अँड माय ओनली पॉयंट एवरी नाव एंड देन इज दॅट I as an MLA should not do something wrong. And that is what I am doing. Everything you will see, whether it is my paperwork, whether it is my decision making to protect the environment or anything, from my side my things are very clear. And this, yes, the government does a lot of mistakes, government does a lot of scams, yes, we are also fighting against that. So but the process is about we should make sure जे development करपा जाय ते करूं जाय. जे development आमकां illegal नाका, that we have to